विचारता तुवें देसा पासून कसलो वावर केला विचारून फाटी रावता नागरीक तूं म्हत्वाचो मुकुतून देसाचो कोण तूं काडयता चलून वच मुखार मातयेचे कुरबांगा पांयदेस वाटूची पळयता चल तूं सांगाता हात घालून आता आयकुलो कुसेसाचो उसार करून बेसो सहकार दी तुजो उखल कर भारत मातयेचो विचार महान कर तुजे सो पॉलिटीक करपाचे पासून उदोर गोदीचो निवळ काळजा मनान म्हूण प्रमाणीकपणान म्हूण म्हाका देसाचो निवळ काळजा मनान म्हूण प्रमाणीकपणान म्हूण म्हाका देसाचो ट्रेवर देवान ही प्रितूम रचली आनी आदां एवेच्या ताब्यांत करून तांकां चोडात आनी वाडात म्हूण हुकूम घालो आयज ही सोबीत सुंदर प्रितूम देवान आमच्या ताब्यांत केल्या हे प्रितुमेचे ताणें आमकां कारभारी नेमल्यात म्हणटच आमी फुडाकार घेवन ती चोडूंक आनी वाडोवंक गरजेचें समजता म्हाका फादर पूण पळय पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ दी अनजस्ट अँड क्रुअल अशें म्हटलेलें आसा फादर जाल्यार राजकारणान येवन हांव म्हजे हात मेडे कित्याक करून घेवप खूब खोश्ट करून जिवितांत व्हड जालां आतां रिटायर जावचे वक्तार म्हज्या कॅरेक्टराचेर दाग पडून घेवं पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी फादर खूब कठीण परिश्रम करून जिवितान हांवें नांव सोडलां जाल्यार आतां तें नांव तूं म्हाका वगडाय म्हूण सांगता चुकता तूं ट्रेवर आज राजकारणांत स्वार्थी अशिक्षीत आनी लूटमाऱ्यांनी राजकारण मेळयलां आयज राजकारण नितळ करूंक आनी निवळ नांव दिवंक तुज्या सारकेल्या बऱ्या स्वभावाच्या आनी शिक्षीत मनशांची गरज आसा चिंतून पळय प्रामाणीकपणान राजकारणाचो वेव्हार जाल्यार गांवांत कितलें बरेंपण जातलें न्हू दाडा फादरीची येवजण बरी आसा हाचे विशीं तुवें चिंतूंक जाय अशें म्हाका दिसता वय दाडा तूं वच फुडें आमी आसा तुज्या सांगातान हें आव्हान आमी सांगातान स्विकारया दुनिया फादर आर्नल्डाचो प्रस्ताव हांव तुज्या पांया लागीं दवरता म्हजे दोळे सामकारा काळूक दिसता कितें करूं हांव फादर आर्नल्डाचो प्रस्ताव मानून घेवन हांव मुखार वचूं पंचायतीच्या इलिसांक म्हज्या विभागाचो पंच जावंक अर्जी भरूं म्हज्या दोळ्या सामकारा काट्या कुट्यांची वाट दिसता मारूंक म्हाका सुरूळ दिसना कितें करूं हांव दुनिया तूंच म्हाका वाट दाखय दोतोर जॅक्सिकीर तुवें आमचें गोंय राखलें आमचें स्वतंत्रपण आनी वर्चस्व सांबाळलें तुज्या पावलांची स्फूर्ती घेवन हांव म्हजे दोळे सामकारा तुवें पळयलेलें गोंय आनी गोंयकारांचें सपन सपणूंक सोदता राजकारणांत भितर चोरूंक तूं म्हाका प्रवृत्त करता म्हूण समजता हांव ओपिनियन पोलाचो बापूय तूं तुजो बापूयपणाचो आशिर्वाद घेवन हांव म्हजें फॉर्म भरूंक येता देवा लागीं मागून तूंच म्हाका म्हजी वाट दाखय आतां सांग जॉशवा कितें दिसता तुका दाडान राजकारणान वचपाचें वाय नॉट कोचेरीन दाडा एडमीन मॅनेजर कसो वावर करता आनी ताच्या हाताखाल 200 कामदार काम करता जाल्यार पंचायत चलोवंक व्हडलें एक्चुली लोकांची सेवा करूंक ही एक बरी संदी अशें म्हाकाय दिसता वय दाडान फुडें वचूंक जाय आनी इलेसांक बसूंक जाय
आशिर्वाद सोदता तुवें राजकारणांत रावन गोंय आमचे खातीर सांबाळूंक उपाय घेतले. पोरचेन म्हाका निवडून पंचायतीन धाडला. म्हज्या गांवा पासत कितें करूंक म्हाका तूं बरें मागोवन धाड. सरपंचाची जुट्टी जबाबदारीची जुट्टी. हे जुट्टेक दोगा जाणांनी फॉर्म भरल्यात. 4 पावटी निवडून आयलोली श्रीमती सुजाता गणेश नाईक आनीक पयलीच खेपेक निवडून आयलोलो ट्रेवर गॉमेस. वेंचणूक करचे आदीं तुमच्यान उलोवंक येता. कोण फाटीं घेवंक सोदता जाल्यार ताणें फाटीं घेवंक जाता आनी दुसऱ्याक बिनविरोध निवडून दिवंक जाता. थँक्यू सर. प्रिसायडींग ऑफिसरान सारकें सांगलां. हांव 4 पावटी निवडून आयलां म्हणटच तुमचें मत तुमी म्हाकाच दिवंक जाय. पंचायत चलोवंक अणभव जाय, एक्सपिरियन्स. आनी हो अणभव म्हजे लागीं आसा कित्याक ही म्हागेली 4थी वेंचणूक. सरपंच जावंक अणभवा वाटेन हांवूच फुडें. फाटल्या काळांत हांव डेप्युटी सरपंच जाला म्हणटच ह्या केपेक हांव सरपंच. सारकेंच तूं सरपंच जातलें. सुजाताबाय, फाटलीं 15 वर्सां तुवें पंचायतीन वावर केलो. फाटल्या काळान तूं डेप्युटी सरपंच जाला. वर्सभर एक्टींग सरपंचय जालें तूं. जें कितें तुज्या मनांत आसलें तेंच केलें. इनाफ, पुरो. फाटल्या 15 वर्सां करूंक ना तें आतां आनी कितें करतलें? हे केपेक आमी नवो सरपंच वेंचून काडुया. न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन. ह्या खातीर ड्रायव्हराक आमी सरपंच करुया. ट्रेवर बाब, तूं कितें म्हणूंक सोदता? हांव वेवसायीन एक एडमिनिस्ट्रेटीव मॅनेजर. कितलींशींच वर्सां हांव काम करतां. म्हज्या वाड्यांतल्या लोकांच्या उल्याक कान दिवन पंचायतीच्या इलेक्शनाक हांवें फॉर्म भरले आनी तुमच्या सगळ्या मदें चड वोटांनी हांव निवडून आयलें. तुमच्याच उल्याक पालो दिवन सरपंच पदा खातीर हांवें अर्जी घाली. म्हजे कडेन अणभव ना पूण म्हजे लागीं बरें मन आसा. गांवा खातीर कितें तरी करपाची खापोस्ताद आसा, आशा आसा म्हज्या काळजांत. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारान हांव म्हजें सपन आमचें गोंय, आमचो गांव फुडें व्हरपाचें, आमचे गांवची उदरगत करपाचें सपन फुडें व्हरपाक सोदता. ह्या वावरांत म्हाका तुमचो आदार जाय, तुमचो सहकार जाय. पयलेंच एक सांगता, सरपंच जालो तुमकां सगल्यांक विस्वासान घेवन हांव काम करतलो. आय वील टेक ऑल ऑफ यू इन टू कॉन्फिडन्स. आनी म्हज्या कापोस्तादीचेर जर तुमकां भरवसो आसा तुमी म्हाका निवडून दियात. ओ हॅलो, कितें? वी वॉन्ट एक्सपिरियन्स. पंचायत चलोवंक अनुभव जाय. आमच्या लागीं जाता तितलें आमी केलें. आतां नवो सरपंच भितून काडूंकूच जाय. सांगता तुका. एक्झॅक्टली. कितलो ते म्हणून राजकारण चलय जालें तूं. आमकां नवो सरपंच जाय. आतां वेंचणूक करुया. सुजाता नाईक सरपंच पदा खातीर कोणाक वेंचून काडचें आसा तांणी आपलो हात वयर काडचो. 1, 2, 3 आनी हो. आतां ट्रेवर कॉमिसाक सरपंच पदा खातीर कोण सपोर्ट करतात तांणी हात वयर काडचे. 1, 2, 3, 4. तुमी ट्रेवर गॉमेसाचेर दवरलेलो विस्वास हांव नोंद करता आनीक सरपंच म्हूण ताका घोशीत करता. ट्रेवर, तुजी कदेल. देव बरें करूं. हो
देव बरें करूं फादर. देव बरें करूं. जशुआ, मलीन, डाडाचें जोय जावन तुमी बारी वावरली. तुमकांय परबी. देव बरें देव करूं. बरें करूं फादर. ट्रॅव्हल, राजकारण निवळ करपाचो सोयीक तुका मेळना. वगडाय नाका ही संदी. राजकारण घाणयारे म्हूण लोकांच्या मनांत समज जाला. प्रमाणीकपणान तुजो वावर कर आनी ह्या लोकांच्या मनांतलो समज बदलून उडय. तुज्या सारकिल्या सात्वीक आनी प्रमाणीक मनशाक राजकारणांत आयलोलो पळोवन शिक्षीत तरणाटी राजकारणांत भितर सरतली. होय फादर, हेच करूंक म्हजो हुस्को आसतलो. तूं सरपंच जालो म्हजी कदेल तुवें वेली. तुका हांव सुसेग दिवची ना, सुसेग दिवची ना. सुजेता, हे पळय, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, लोकशाही. आनी लोकशाहींत द मेजॉरिटी विन्स. मेजॉरिटी पंचाक हांव सरपंच जाय आसलो आनी हांव जालो. पूण तूं पयस रावलेलें नाका म्हाका. तुजो अनुभव आनी तुजो सहकार म्हाका गरजेचो. सांगात आमी गांवचो वावर करूया. वय वय, सहकार आनी सांगत आसतलोच. सहकार दिवन वावर करूंक तर हांव पॉलिटिक्सान आसा. हो सरपंच जाल्यार 2 वर्सां जालीं. गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट हाडूंक दिना. हांवूय तेंच चिंततालें. प्रोजेक्ट येना जाल्यार आमच्या बॉल्सांत कांयच येवचें ना. वाड्यांतल्या भुरग्यांक स्पॉन्सर कशें दिवपाचे, आनी स्पॉन्सर दिना जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक ते आमकां निवडूंकूच हाडचे ना. शे, पडले आमी फोंडांत. हो सरपंच आपुणूय खायना आनी दुसऱ्यांकूय खावंक दिना. देवा सायबा, तूंच पाव म्हाका. सरपंच बाबालीं भुरगीं विचारवंत ताल्ल्यार पुरो. ए परमेश्वरा, म्हज्या मनांतलें तांकां सांगूंक म्हज्या ताळ्यांतल्यान बरीं उतरां भायर काड. म्हजें काम जावंक जाय. काम जाल्यार तुजेर फुलां आनी तेड चडयतलीं हांव. वाव, चाव एकदम बरी जाल्या. फर्स्ट क्लास. देव बरें करूं ताई. तूं इंजिनियरींग शिकता न्ही? होय, 2 वर्सां जालें शिकप सोंपोवन. आतां मडगांवां ज्युनियर इंजिनियर कशें काम करता हांव. फक्त दुसऱ्यांक काम करतलें गो. स्वताची कन्सल्टन्सी घाल मुगो. ओय, ऑफिस उगडूंक हांवें चिंतलेलें. दाडाक सांगला. मामान पयशे धाडटा सांगल्या. पळोवया आतां दाडा कितें करता तो. आनी तूं रे बाबा? कंप्युटर इंजिनियर हांव. कन्सल्टन्सी क्लिनीक उगडूंक जाय म्हाका. म्हाका वायट समजून घेनाका वा म्हज्या सांगण्यांचो गैरसमज करून घेवपाचें न्ही. कितें आसता, जगांत आमी आनंदान दीस सारूंक जाय. 10 दीस सारतले जाल्यार देव आमचे वाटेन संद्यो धाडटा त्यो आमी वगडावंक फावना. सारकें तुजें. एक फावट वगडायलेली संदी परत एकदां तुज्या दारार मारीत वो तुज्या उमऱ्यार पावों दीत अशें आसना. तेका लागून संदी येता तेन्ना आमी दोनूय हातांनी ताचेर झोपय मारून आपणावंक जाय. हय बाय, संदी आपणावपातूच शाणेपण आसा. पूण कसले संदेची खबर करता तूं? बाय, एमिरेट्स बिल्डरांचो पात्रांव म्हाका मेळूंक आयलेलो. आमच्या गांवांत तो एक मेगा प्रोजेक्ट घालूंक सोदता खंय. TCPन ताचो प्लॅन पास जाला. आतां पंचायतीन लायसन्स दीत जाल्यार तो एका पंचाक 5 लाख दिवंक तयार. कितें? 5 लाख? वय, सारकें आयकलां तुवें. 5 लाख. त्या भायर सरपंच बाबाक त्या कॉम्प्लेक्सान एक फ्लॅट आनी एक शॉप दिता म्हूण सांगलां. वाव, एकदम बरी गजाल. वय, बरी गजाल. पूण तुवें सरपंचाक समजावंक जाय. तो आमच्या गांवांत मेगा प्रोजेक्ट येवंक दिना. एक शॉप दिता थंय सरपंच बाबाक 2 शॉप दिवंक नॅगोशिएट करूंक जाता. तुमच्या दोगांयचो प्रश्न सुटावो जातलो. पप्पाक सांग हां. बरें, हांव वतां. बरें ताई. मलीन, दाडा लागीं उलोवन पळोवया न्हू. होय, सुजाता ताई सांगता ते आमच्याच फायद्याक. बाय, कितें चिंता? दाडाक कशें सजमोवपाचें तेंच म्हाका सजमना. ह्या गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट आयल्यार कितें जातलें? कोणाचें कितें लुकसाण जातलें? होय, तें हांव जाणा. पूण दाडाक कोण सांगतलो तेंच म्हाका सजमना. सर, तुवें म्हजे लागीं गजाल केलेल्याक म्हजें मन कशेंच ताऱ्यार लागना. हो तुजो मेगा प्रोजेक्ट म्हाका आमच्या गांवांत आयलेलो जाय.
तुवें भिवपाची कांयच गरज ना सर. तुजो मेगा प्रोजेक्ट गांवांत येवंक हांव कितेंय करूंक तयार. तूं फक्त म्हज्या फाटल्यान राव. ज्या गांवांत म्हागेले प्रोजेक्ट येतात त्या गांवच्या सरपंचाच्या आनी पंचांच्या फाटल्यान हांव सदांच आसा. हे विशीं तुमी दास्ती काडपाची गरज ना. तुमी भिवपाची कांयच गरज ना. सर आयज हांव त्या सरपंचाच्या भुरग्यांक मेळून आयलां. तिचे घरकान्नीक मेळ गो. ती भायर आसा सर. तुवें दिल्लो ऑफर हांवें दिला तांकां. समाधान आसात न्हू तांचें? वय सर, उद्योग सुरू करूंक तांकां शॉपां जाय. एक दिता थंय 2 येवंक उतर घालता म्हूण सांगलां हांवें तांकां. कितें सांगतात ती? उलयता खंय ती सरपंचा कडेन. तूं फक्त म्हाका विश्वासी राव. पळय, हांव तुका कसो मालामाल करतां तो. तो दडा कितें चिंतला तुवें? ह्या विशयी हांवें तुमकां म्हजें मन उक्तें केलां. हांव सरपंच आसोसूर ह्या गांवांत मेगा प्रोजेक्ट येवचे नात. पूण दाडा तूं फाटीं फुडलें चिंती ना. कितें जाता आमच्या गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट आयल्यार, वयल्यान एक बरो आनी व्हडलो प्रोजेक्ट आयल्यार आख्ख्या गांवची सोबिताय वाडटली. सोबिताय? कसली सोबिताय? बाय, ह्या मेगा प्रोजेक्टाक लागून आमचे गांवचे जातले ते निसवटण. निसवटण? तुज्या ह्या चिंतनांनी निसवटण जाता तें आमचें. कम्प्युटर कन्सल्टन्सी सुरू करूंक म्हाका शॉप जाय आनी बायक इंजिनियरींग सर्विसीस सुरू करूंक. ही 2 शॉपां तुजे लागीं विकती घेवंक धांक आसा जाल्यार सांग. वच फुडें, नो प्रॉब्लेम. नाजाल्यार मेळटा त्यो संद्यो पासून वगडाय नाका. हो सरपंच कसोच आयकना. कसलो तरी उपाय काडचो पडटलो. आगो, एकूच उपाय. कसलो? नो कॉन्फिडन्स मोशन. उडोवया ताका. ना ना, तशें गेल्यार लोक आमकां हांसतलो. लोक आमकां केणटलो. तो लोकांक सोच सांगून दितलो. फुडल्या इलिसांवाक मागीर परत आमकां लोक निवडून दिवचो ना. आनी तो सरपंच उरलो जाल्यार फुडले केपेक इलेसांक मोडूंक दुडू खुंयचो येतलो. फाटल्या इलिसांवाक मोडलेलो दुडू आजून बरोवंक येवंक ना. मोता फाटल्यान 500 मेजलेले हांवें. आजून ते पयशे भितर येवंक ना. हाका लागून आमच्या फुड्यांत एकूच उपाय. नो कॉन्फिडन्स मोशन. कितें? नो कॉन्फिडन्स मोशन? सांगता तुमकां आमचो सरपंच एकदम बरो. कोणूच ताका ओडोवपाक ट्राय करीत जाल्यार हो आख्खे गांवचो लोक तुमकां धरून तुमच्या तोंडान सालामाराची पुडी न्हय पूण आख्खोच सालामाराचो साक ओतयतलो. मागीर नो कॉन्फिडन्स घालून तो पडटलो. वो लूज मोशन जावन तुमी देंवतली तें लोक तुमकां सांगतलो. Shantor te fac magnecor kitiak nirasta civita zorosto fulazot guiasta fatir te cante distos kitiak dir sota. Kocie somzona Są smutne pienaka Kuncian vece corona Coltele așa sornaka Foți fure Fati volon porenaka सरपंच बाब, तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना. सादेपणान झाडू घेवन मेळ्ळें राजकारण साफ करूंक सोदता न्हय तूं? सगळे लोकांचो सांगात तुका आसा. तूं भियेना काय?
ते तुजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन कशें घालता ते आमी पळयता भिवपाची गरज ना. हो सरपंच आपणाच्या जिवाक कितें समजता तें हांवूच नको. फक्त गांवचें बरेपण करता. गांवांत बरे प्रोजेक्ट येना जाल्यार पंचायतीक फांड कशे येतले? आनी पंचायतीत फंड्स ना जाल्यार आमच्या वॉर्डाची उदरगत कशी करतली आमी? कितें तरी उपाय काडचो पडटलो. एक उपाय आसा, नो कॉन्फिडन्स मोशन घालून उडोवया ताका आमी. ना ना ना, तशें केल्यार लोक आमकां नागडो करून चडटलो. आनी कसलो उपाय आसा तो? हांवूच त्या बिल्डराक मेळोन कसलो तरी उपाय काडटा. बरें तर मेळुया. सोमया म्हज्या, ही समस्या हांव तुज्याच पांया लागीं दवरता. म्हाका ह्या गांवची निसणटण जालेलें नाका सायबा. म्हाका बरेंपण जाल्लें जाय. म्हज्या हातांतल्यान आनी जुट्टेंतल्यान गांवची उदरगत जाल्ली जाय. थोनिया रुचणारा म्हज्या, तूंच म्हज्या आदाराक पाव. ट्रेवर, तूं इतलो चिंतेस कित्याक? कितें जालां? फादर, त्या मेगा प्रोजेक्टाक लागून सारकोच माथ्याचेर पेज पडला वता. कितें करून कांयच समजना. एका वटेन आमदाराचो फोन येता, थंयसर मंत्री फोन करता. पंचायतीन आमचे ओपोजिशन 5 आसात ते सतायतात. आतां फोनाचेरय धमक्यो दिवंक लागले फादर. सुर्याक उपानी लिपता तेन्ना थोडोच वेळ काळूक जाता. हो काळूक तसोच उरोना. सुर्या परत उदेतूच उजवाड फांकता. जेजू खुर्सार मेलो आनी ह्या मरणाक लागून 2 दीस सगळ्या संवसाराक काळूक पाताळ्ळो. पूण तिसऱ्या दिसा जेजू पुनर्जिवन जालो आनी काळोखाचेर आनी मरणाचेर जैतिवंत जावन ताणें उजवाडाचें राज फांकयलें. फादर, पोच्या दोड्या सामकारा म्हाका फकत खांट्याचोच मुकूट दिसता फादर. एका क्रिस्तांवाची यात्रा कांट्यांचीच आसता. जेजूचो पाटलावदार जातलो जाल्यार ही कोश्टांचीच वाट चलपाची आसा. आनी कोश्टाची वाट चलूनच आमच्या जेजू गोवाय दिवंक जाता. चल यो ट्रेवर. सर, हो सरपंच कसोच आयकना. नो कॉन्फिडन्स मोशन घालून ताका भायर उडोवया. उडयात. हांवें ऑफर दिला तुमकां 5 लाखांचो. पुरो न्हय? सर, आमी 3 जाणां तयार आसात. ताच्या वाटेंतले 2 जाण आमी ह्या वाटेन हाडूंक पडटले. 4 लाख तरी. आनी 4 लाख? 2 लाख दिता हांव. उडयात सरपंचाक. आनी उडयता त्या दिसाक तुमकां सगळ्या पंचाक म्हज्या हॉटेलांत व्हडली पार्टी दिता. गरज आसा जाल्यार 2 दीस आदींच सगळ्या पंचाक व्हरून म्हज्या हॉटेलांत सुगूर करात. पळयता हांव सगळें. आनी आतां आयच्या जमातीचो अजेंडाचो निमणो पॉयंट. एमिरेट्स बिल्डरान ह्या सर्वे नंबर 20/9 ह्या जाग्यार आपलो बांदकामाचो वावर सुरू करूंक परवानगी मागल्या. टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग ह्या डिपार्टमेंटान आपली टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्या. कन्वर्जन सानाद आसा. थोडो जागो रानांत आसा देखून रान खात्यानूय आपलें NOC दिल्या. हेल्थाचोय तांकां NOC मेळ्ळा. हांवें ओनरशीप डॉक्युमेंट्स तपासल्यात. सगळें वेवस्थीत आसा. ह्या प्रकल्पाक पंचायतीची परवानगी जाय. कितलीं फ्लॅटां येतात? 104 फ्लॅटां आनी 40 शॉपां आसात. इतली? ह्या येद्दे व्हडल्या प्रोजेक्टाक आमच्यांनी मान्यताय दिवपाक जायना. सेक्रेटर बाब, सगळे डॉक्युमेंट जाग्यार आसात? होय. जाल्यार आमच्यान हो प्रकल्प आडावंक जायना. खंयच्या कायद्यान हो प्रोजेक्ट आडावंक जाता? सगळे परवाने आसा म्हणटोच. होय, सगळेंच परवाने आसा म्हणटूच खंयच्या कायद्यान आमी आडोवंक जाता? ओ सरपंच बाब, तूं मोगी कित्याक आसा? खंयच्या कायद्यान आमी आडोवंक जाता? जालें तुमचें उलोवन?
सरपंच बाब, तुज्या मनान कितें आसा तें सांग. ताणी आपलें सांगलें. बरें आसा. म्हाका एक सांगात, ह्या प्रोजेक्टा लागसार वचूंक कितले मिटरांचो रस्तो आसा? 3 मेत्रांचो. 3 मेत्रांचो. 2 गाडयो पासार जाता? ना. बरें आसा. तुजोच वाडटो सुजाता. उदकाची परिस्थिती कशी आसा? बरी आसा. ना, बरी ना. सकाळची 5 ते 7:30 आणि सांजेचे 7 ते 8 ह्याच वरांमध्ये उदक मेळटा. गांवच्या लोकांक जर उदक मेळना, ह्या 104 फ्लॅटांक खंयचें उदक येतलें? बोरवेल घाल म्हूण आमी क्लॉज घालुया न्हय. बोरवेल? बोरवेल घालून कितें? उदकाचो टेबल देंवोवपाचो? शेतांनी आमच्या शेतकाऱ्यांक उदक मेळटलें? उदक आसतलें थोड्यांक? ना. 104 फ्लॅटांचो हो टावनशीप प्रोजेक्ट. तातूंत भितर स्विमींग पूल, स्टीम सावना, लँडस्केप गार्डन्स. खंयचें येतलें उदक? ह्या प्रोजेक्टाक आमी आमची मान्यताय दिल्या. आमी आमच्याच पांयाचेर कुराड मारून घेतली. कुराड मारून. ह्या खातीर ह्या प्रोजेक्टाक मान्यताय दिवप ना. शो ऑफ हँड्स. आतां कोणाक हो प्रोजेक्ट आयलोलो जाय ताणी हात वयर काडचो. 3 हात. आनी कोणाक आयलोलो नाका ताणी हात वयर काडचो. 4 हात. म्हणटोच ह्या प्रोजेक्टाक पंचायती मान्यताय ना. म्हणटोच हो सरपंच कसोच आयकचो ना? हो म्हजो प्रोजेक्ट तुमची पंचायत पास करची ना? सर, कितें करचें कितें म्हणचें म्हाका कांयच समजना. उतरां ना म्हज्या तोंडाक. हो सरपंच 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 कितें करपाचें हांवूच पळयतलो. दाडा तू खंय वेता? दाडा प्लीज आयज तरी बायक सरो नाकाय न्हू. तो हिना अंकल सांगतालो तुज्या जिवाक आतां भिरांत आसा म्हूण. आनी तो एमिरेट्स बिल्डर. बाय, तुवें दास्ती काडची गरज ना. प्रमाणीकपणान हांव म्हजो वावर करता. देव तारी ताका कोण मारी. दाडा तरी आसतना म्हाका दिसता तुवें घराच रावन विसो घेवंक जाय. डोंट वरी, I'll be fine. सरपंच बाबाक विश्वास दिला. वहिनीगेर आसा तो. या आमी ताका मेळपाक. पयलो हांव कोर्टान वेता. उपरांत येता तुका व्हरपाक. रोज नारा रोज नाही तुका शिंटा. नितींचो चलोन वेता नीतीक बोली पडटा. कसली नीत ही चोर.
काळोख दिसता शक्ती ही उणी जाता हात पाय तुटून पडटा कसली न्हीद तूं ही कोता सरपंच बाब कसो आसा सरपंच बाब आयज तुका कुशालकायची खबर आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायतान ट्रिब्युनल कोर्टांत इमरेट बिल्डरान घातलेली केस भायर उडयली आतां आनी तो प्रोजेक्ट कसोच आमच्या गांवांत येवपाचो ना इतलेंच न्हू पुलिसेन सुभाषाक आनी ताच्या गुंडांक धरून भितर उडयले देवाक दिनवास देवा कारगा वय देवाक दिनवास प्रमाणीकपणान केल्लो वावर केन्नाच हारो ना तो सदांच सोयतीवोन जाता होय झाडाचो वावर सोयतीवोन जालो पूण हो वावर सोयतीवोन जावन झाडां कसली किंमत भरूंक पडल्या ती पळयल्या न्हू तुवें कसले हाल जाला ते पळय ताचे बाबा भयणीनो कसलीय वस्त जोडटले जाल्यार कसलेय तरी वस्तूंचो त्याग करचो पडटा हो सैमाचो नेम मनीसकुळाची सोडवण करून जेजून कुर्साचें मरण स्विकारलें देशाक स्वतंत्रताय जोडून दिवंक जायत्या फुडाऱ्यांक माडतीर मोडचें पडलें आयज तांकां आमी सुटके झुजारी अशें म्हणटा पूण कुर्साक भियोवन जेजून आपली मोख बदलूंक ना व माडतीरपणाचे भिरांतीन आमच्या फुडाऱ्यांनी सुटकेचो नारो गाजोवपाचो सोडून दिवंक ना सोबीत सुंदर पृथ्वी देवान आमच्या ताब्यांत केल्या आनी देवान आमकां हे प्रितुमेचे कारबारी नेमल्यात आनी ती सांबाळूंक हे प्रितुमेचो उदरगत करूंक आनी ही प्रितूम फुडले पिळगेक दवरूंक आमकां जबाबदारी दिल्या आमचे मदलीं जायतीं जाणां राजकारणांत आसात प्रमाणीकपणान जिवंक दर एकल्याक आमकां देवाचो उलो हें देवाचें आपोवणी दुडू मेळटा म्हूण उदरगतीच्या नांवान आमच्या गांवचें आनी आमच्या देशाचें निसणटण करूंक जायना भ्रश्टाचाराक आमी बोली पडूंक जायना जायतीं जाणां भ्रश्टाचार करतात पूण दुसरीं आसात जी प्रमाणीकपणान हो आपलो वावर फुडें व्हरतात आनी समाजाची सेवा करतात असल्यांक लोक धमकी दितात असल्यांक ताळ्यो घालतात वश्टायतात आनी घायाळ पासून करतात पूण असलीं मनशां देवाचे व्हडे मोहिमे खातीर वावुरतात आनी हे भाशेन समाजाची सेवा करतात असल्या
गुणेस्त मनशांचो वावर तांच्या भुरग्यांनी फुडें व्हरूंक जाय. शिक्षीत आनी बऱ्या स्वभावाच्या तरणाट्यांनी फुडारीपण घेवन राजकारणांत भितर सरूंक जाय. बरे मोनाचे मनीस जेन्ना समाज सेवा करतात आनी अशी करून खुशी दाखयतात तेन्ना आमी सगल्यांनी असल्या मनशांक सहकार दिवंक जाय. आनी तेन्ना दर एकल्याच्यान आमच्यान म्हणूंक जातलें, मोग म्हाका देसाचो. मोग म्हाका देसाचो, अभिमान नागरिकांचो, विचार घालती कायेचो